नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरांदी हेडलायन्स. कोलकातात दोतोराचेर बलात्कार खुनावेल्यान दोतोर रस्त्यार. देशभर दोतोर संपार. आयएमएचो तेंको. गोंयांत इमर्जन्सी सर्व्हिस चालू. ओपीडी बंद. रेजिडेंट दोतोर संपार. गोंयांत 7 कोस्टल पुलीस स्टेशनां. एकूच इंटरसेप्टर बोट. एलईडी फिशिंगाचो विशय पावलो. आतंकवाद आनी राष्ट्रीय सुरक्षेचेर हायकोर्टान उक्तायलो खर हुस्को. सिंगल यूज प्लास्टीक मुक्तीक गोंय सरकारान फाटल्या ऑगस्टात हाडिल्ले दुरुस्ती बिल. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत अधिसुचोवणी. डिपॉझिट रिफंडाचो प्लान चाली. कोलवाळे जेलीत कैद्याकडेन सापडल्या स्मार्टफोनाक उपाय. आता कैद्यांक वकिला बरोबर उलोवंक स्मार्टफोन पे सिस्टम. सप्तकात 3 फोन कॉल रेकॉर्ड. पर्वरे फ्लायओव्हराचे काम सुरू. येरादारी सर्व्हिस रोडावयल्यान हेवी गाडयो रातच्यो 10 ते सकाळी 6 मेरेन. दिसाच्यो बांदा दोडामार्ग दिवचले सावन दक्षिण गोंयांत. अदानी हिंडनबर्गाच्या हलक्या झटक्या उपरांत मार्केट रिवायव. सेन्सेक्स 1300 पॉइंट अप आशिल्लो तसो 80,000 पार. निफ्टी 24,500. आणि जम्मू काश्मीरात आर्टिकल 370 रद्द केल्या उपरांत पहिलीच विधानसभा वेंचणूक. 18-25 सप्टेंबर. 1 ऑक्टोबर 3 टप्प्यांनी वेंचणूक. 4 ऑक्टोबराक हरियाणा बरोबर निकाल. खबरो विस्तारान. कोलकाता दोतोरांचे सामुहीक बलात्कार खून प्रकरण चडार पडलें. वासनाकांडा उपरांत हजारांनी लोकांनी हॉस्पिटलाची तोडफोड केली. पुरावे ना केले. दोतोर नर्सिंग मारबडे केली. तांकां अटक करची. निष्पक्ष चौकशी करची. दोतोरांक सेफ्टी निश्चित करची म्हणून आयएमए मागता. राष्ट्रव्यापी संप. गोंयच्या दोतोरांचोय तेंको. जीएमसी भायर दोतोरांची निदर्शनां. कोलकातात दोतोर स्टुडंटाचेर बलात्कार आनी खून आनी त्या उपरांत पुरावे नश्ट करून जमावान केल्लो हॉस्पिटलाचेर हल्लो प्रकरण चडार पावला. दोतोरांनी संप जाहीर केला. We are going to protest. We are going to shut down OPD services nationwide from 7 a.m. Saturday, 6 a.m. Saturday to 6 a.m. morning Sunday for 24 hours. This is not only assault and murder of a woman, of a doctor woman, but it is an assault and murder of woman at workplace, which is just unbelievable. Someone on duty has been killed, raped and killed. संप असलो तरी एमर्जन्सी सेवा दितले म्हूण डिनान स्पष्ट केला. But any impact will be there if it continues tomorrow also, the strike? The impact means suppose when it continues then our routine work will suffer. But emergency work, no way. Emergency will be there. All senior doctors will be working. Emergency we cannot do. Even they are agreed that they will do emergency services. God has also written there that all emergency services will be continued as usual. Including interns who are on emergency duties, they will also be doing emergency. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सिंगल यूज प्लास्टीक मुक्तीक गोंय सरकारान फाटल्या ऑगस्टान दुरुस्ती बिल हाडिल्लें. नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1996 दुरुस्ती. वर्स जालें तेन्नाचो मंत्री काब्रालान बिल हाडिल्लें. तरी अधिसुचोवणी काडिल्ली ना म्हणून प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. रिपोर्टा उपरांत सरकाराक जाग. शुक्रारा उसरां अधिसुचोवणी काडल्या. मजगती प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत वर्सभरा उपरांत सरकाराक जाग. सरकारान डिपॉझिट रिफंड स्कीम नोटिफाय केला. एका वर्सा उपरांत गोंय सरकारान डिपॉझिट रिफंड स्कीम ही नोटिफाय केलेली आसा.
आतां जो सिंगल यूज प्लास्टीक आहा ते डिपॉझिट करूंक मेळटलें आनी ताचेर लोकांक म्हणटा तसो अमावंटूय मेळटलो. फाटली 1 वर्स जालें सरकारान रूल म्हणटा तशें बील हाडिल्लें आनी अमेंडमेंट केल्लें पूण कांयच करूंक नाशिल्लें. आनी हे विशीं जेन्ना स्टुडंटांक रिपोर्ट केल्लो की 1 वर्स जालें गोंय सरकारान प्लास्टिका विशीं ती जी स्कीम जी हाडपाक जाय आशिल्ली ती हाडूंक ना म्हणून आतां जी आमकां जी न्यूज मेळ्ळा त्या म्हायती प्रमाण गोंय सरकारान ऑलरेडी आतां ती स्कीम नोटिफाय केलेली आसा आनी नोटिफिकेशनूय काडिल्लें आसा. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश कडे आनी साहिल मांद्रेकर. गोंयांत 7 कोस्टल पुलीस स्टेशनां मात एकूच इंटरसेप्टर बोट हायकोर्टान घर खातें आनी पुलिसांक उजरायले. एकूच बोट आनी 7 पुलीस स्टेशनां आसून कितें उपयोग काय म्हूण कोर्टाचो प्रस्न. बोट नासतना पुलीस दर्यांत कशे वतले? प्रस्न फक्त एलईडी नुस्तेमारीचो ना, देशाचे सुरक्षेचोय आसा. एलईडी नुस्तेमारी विशीं सुनावणेंत कोर्टाचे प्रस्न. The High Court has expressed serious concern over the fact that Goa Coastal Police has only one operational high-speed interceptor boat. The High Court on Friday continued hearing public interest litigation pleading to ban LED fishing, and during the hearing, the fact came up before the High Court that among 7 coastal police stations, there is only one operational interceptor boat. Over the fact, the High Court observed that this matter is not limited only to LED fishing, but it is much more bigger as it connects with national security. Citing the incident of 26/11 Mumbai terror attack, the High Court observed that Goa has also a porous coastline, and for the monitoring and security of that coastline, Goa Coastal Police needs at least one interceptor boat at each police stations. The High Court has observed that what is the use of a coastal police when it does not have an interceptor boat. The hearing on the subject matter of the PIL over the LED fishing will continue on Monday. Mukesh Kumar for Prudent. ड्रग्सा विशीं उलयल्ल्याचो कांय जाणांनी खंय विपर्यास केलो. ड्रग्स सगळ्याकूच मेळटा म्हणिल्लें तें खंय पुराय संवसारांत. गोंयांतूच अशें न्ही. मंत्री आलेशाचो खुलासो. ड्रग्साक फक्त सनबर्नाची गरज ना, ते सगळे कडेन मेळटा म्हणून सिकेर सोमारा उलयल्लो. उतर वाऱ्यार गेल्या उपरांत 24 वरां भितर खुलासो. काँग्रेसीची एनसीबीक कागाळ. I addressed students at the collectorate on Independence Day. Sunburn coming to Lotoli. I was also asked by another reporter who sort of barged in and said, there you spoke about staying away from drugs, sort of it was an anti-drug stand. And here you're bringing Sunburn to Lotoli, which is drugs. To which I said, drugs are available all over. What I meant with that statement was that I didn't mean specific, but all over. A general statement, which I'm sure you all will agree. And then I also went a step further and asked the reporter, or told the reporter, that the time has come wherein we should also join the movement against drugs or availability of drugs. And I said we should cooperate with the police. Whatever we know, we should tell the police. So I have said that drugs are available all over. You can take that all over. This is all over the world also. It was a general statement that was made. I didn't mean specific here. Unfortunately, as far as media is concerned, with due respect to you all pick just that part that is spicy enough to create a sensation. मजगती गोय काँग्रेसीन मंत्री अलेस सिकेरा आड एनसीबी कडे कागाळ केला. ताची चौकशी करची म्हूण काँग्रेसीची मागणी. राज्याचो कायदो मंत्री जर स्टेटमेंट करता की ड्रग्स आर एव्हरीवेअर, दिस इज अ व्हेरी सिरियस थिंग, आणि अशें जाल्यार एक गजाल प्रूव जाता की ज्यो लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीज आसा त्यो मागीर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, लोकल युनिट आसूं, ऑर एंटी नार्कोटिक्स सेल आसूं, ऑर गोवा पुलीस आसूं, ते कंप्लिटली फेल जाले हे कंट्रोल करपाक. आणि तातूंच्यान आमचे फ्युचर जनरेशन जे आसा ते त्याच प्रमाणे जे गोंय देशभरच्यान जे पर्यटक येतात, भायले देशांतले जे पर्यटक गोंयांत येतात, तांचो सुद्धा फ्युचर म्हाका दिसता एक डेंजरान आसा. कंट्रोल करची म्हणून आमी डायरेक्टर जनरल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो कंप्लेन केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पर्वरी फ्लायओव्हराचें काम सुरू जालां. सांगोळडा जंक्शन 3 श्रेयस नर्सरी मेरेन रस्त्याचें काम सुरू. येरादारी सर्व्हिस रोडा वयल्यान हेवी गाडयांक राती 10 ते सकाळी 6 मेरेन यो वच करूंक मेळटलें.
दिसाच्यो बांदा दोडामार्ग दिवचले सावन दक्षिण गोंयांत जिल्लोधिकाऱ्याची अधिसुचोवणी गौरी पेट्रोल पंप ते मॅजेस्टिक रस्तो अजून बंद ना. पर्वरे फ्लायओव्हराचे काम चल्लां. पयल्या टप्प्यान सांगोळडा जंक्शन ते श्रेयस नर्सरी हो 100 मिटराचो रस्तो आनी गौरी पेट्रोल पंप ते हॉटेल मॅजेस्टिका मेरेनचो रस्त्याचें काम. आयज सावन सांगोळडा जंक्शन ते श्रेयस नर्सरी मेरेनच्या रस्त्याचें काम सुरू जाल्ल्यान येरादारी सर्व्हिस रोडा वयल्यान थंय पुलीसूय घाल्यात. मजगती हेवी गाडयांक राती 10 ते सकाळी 6 मेरेन हो रस्तो बंद आसतलो. म्हापसा सावन दक्षिण गोंयांत वचपी अवजड गाडयो करासवाडा, थिवे, दिवचले, साखळे, आमोणा सावन दक्षिण गोंयांत. महाराष्ट्रा सावन दक्षिण गोंयांत वचपी गाडयो बांदा, दोडामार्ग, दिवचले, आमोण्या सावन दक्षिण गोंयांत. मजगती गौरी पेट्रोल पंप ते हॉटेल मॅजेस्टिका मेरेनचो रस्तो आजून बंद केल्लो ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. हैदराबाद प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कोलवाळे जेलीत कैद्याकडेन स्मार्टफोन म्हणून विधानसभेत बोवाळ जाल्लो. कैद्याकडेन इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्सां पावची म्हणून आतां सरकारान पावलां उखल्ल्यात. कैद्यांक घरा वा वकिला बरोबर उलोवंक स्मार्टफोन पे सिस्टम बसयल्या. कैद्यांक सप्तकांत 3 फोन करूंक मेकळी. सेक्युरिटीच्या नजरेन फोन रिकॉर्ड जातले. कोलवाळे जेलीत कैद्यांकडे स्मार्टफोन म्हणून विधानसभेत बोवाळ जाल्लो. स्पीकर सर, आतां जेलान सगळें मेळटा म्हणून आयकलां. स्पीकर सर, एक 14 वर्साचे चलयेचो एक्युज्ड रेप करपी 44 इयर ओल्ड ताणें ताका पुलीस स्टेशनान त्या कोलवाळेच्यान जेलांतल्यान फोन करून धमकी दिली की केस विड्रॉ कर म्हणून आपल्याचेर. सो काय बरी आमची कनेक्टिविटी पळय की जेलांतल्यान तुजो चलता की जेलांतल्यान तो फोन मारता एक्युज्ड कोणाक मारता रेप सर्वायवराक आनी ताका सांगता केस विड्रॉ कर नाजाल्यार तूं कितें दाखयता म्हणून. सो काय बरें आमचें विकसीत गोंय जाता तें पळय तूं. इतली बरी कनेक्टिविटी आहा जेलांतल्यान भायर. मजगती कैद्यांकडे इलेक्ट्रॉनिक गॅजेटां पावची न्ही म्हूण आतां सरकारान पावलां उखल्ल्या. कैद्यांक घरा वा वकिला वांगडा उलोवंक स्मार्टफोन पे सिस्टम बसयल्या. विधानसभेन फाटल्या दिसांनी तुमी बोवाळ पयल्यात आसतलो. बोवाळ आसलो की जो कोलवाळे जेल जी आसा तितूंतले कैदी हे खंय तरी स्मार्टफोन यूज करता आनी तेंच्या कडेन वेगळे वेगळेचे जे सामान पावता म्हणून असो बोवाळ जाल्लो. तेंच्यांनी असोय एक आरोप केल्लो की भितरल्यान जो कैद्या कडल्यान फोन भायर लोकांक वयता आनी स्पेशली एक केस सांगलेली की जी कैद्या कडल्यान एक फोन गेलो तो धमकेचो फोन भितर आसून सुद्दां हे फोन गेल्या म्हणून ऑपोजिशनान बोवाळ केल्लो. आतां हेजेर जे कैद्यां कडेन फोन पावोवंक जायना म्हणून एक सिस्टम घातलेली आहा. हे स्मार्ट फोन सिस्टम हे इनोग्रेट केल्ले आहा. समज कैद्यांक फोन करूंक जाय जाल्यार ह्या फोना वयल्यान तांकां करूंक मेळटा. ह्या फोनाचे स्मार्ट सिस्टम म्हणून अशें तेंच्यांनी बसयल्या. असले हे टोटल 7 हे फोन सिस्टम बसयल्या. अशें कळोन येता की सगळ्या कैद्यांक कोणाक आपल्याक एडवोकेटाक नाल्यार फॅमिलीक हेजेर कॉल करूं शकतात. फक्त विकांतल्यान 3 फोन एलावड आसतले करपाक. एक आसतलो तो एडवोकेटाक आनी 2 आसतले हे फॅमिली मेंबराक जेंच्यांनी कैद्यांनी आपलो फोन करूं शकता. स्टुडंटा खातीर ओमकार फायर. दामोदर सप्ताहाच्या 125व्या वर्सा पयलेच फावट मुरगांव नगरपालिकेचो येणावळ कलेक्शनात रेकॉर्ड ब्रेक. पालिकेन 1 कोटी मायज येणावळ जोडल्या. नगराध्यक्ष म्हणटा पालिकेन बेंचमार्क सेट केलो. येणावळ खंय 1 कोटी 8 लाख मेरेन जाव येता. पालिका मंडळ उमेदीर. खुबशे हातभार लावपाचे खुबशे हें केलेले खंय ना खंयसर कोणाक कमी पडपा येना आनी हो बऱ्यांचो बरो सप्तक देवाच्या कृपेन पावसानूय बरें केलें. सगळ्या दुकानदारांक तेंचो धंदोय जालो आनी आमचे म्युन्सिपालिटीक आमचो रेव्हेन्यू मेळ्ळो. आतांच्या डेटीचेर आमकां पळोवंक गेल्यार 1 करोड 3 लॅक्स ऑलरेडी आमचे जाल्ले आसा आनी सांज मेरेन 4-5 लायसनां आमची उरलेली आसा. तेचेर आमी मे बी 1 करोड 5 लाख ना ते 1 करोड 8 लाखाचेर आमी पावोंक शकता. पूण हो एक आमी बेंचमार्क ऑलरेडी सेट केलो आसा. 1 करोड प्लस हे आतां आमकां वर्साक मेळपाचें अशें आमी एक बेंचमार्क सेट केलो आसा आनी
बरी गजाल. सगळे ऑफिसर, आमचो चीफ ऑफिसर, वन ऑफ द बेस्ट चीफ ऑफिसर आमकां लाभलेलो आसा वास्कोन, आमच्या दिपेश पिळकर आनी तेची सगळी जी टीम, संध्या जावं नाल्यार ACO जावं, ME जावं, आमचे सगळे कर्मचारी, आमचे सगळे कावन्सिलर, सगळ्यांनी मेळून हो आयज आमी इतिहासीक क्षण, हो इतिहासीक 125 वर्सां जांबाबाच्या हितून आमी एक हिस्ट्री निर्माण केल्या. आज जो 125 वाढदिवसा निमतान दामोदराच्या वाढदिवसा निमतान जो आमकां रेव्हेन्यू येयलो ती तेचीच कृपा आसा. कित्याक सांग, हो सप्ताह वास्कोन एक सप्ताह असो जाता की त्या निमतान चडशे लोक, अख्खे गोंयचे लोक हांगासर येता, अख्खे गोंयचे लोक शॉपां घालता आनी त्या निमतान आमी म्युन्सिपाल्टी म्हणून जे शॉपांचे आमी तेंच्या कडल्यान रेंट घेता, त्याच्या पासून आमकां जो रेव्हेन्यू मेळटा तो रेव्हेन्यू खूब उपयोगाक पडटा. कित्याक आमची म्युन्सिपाल्टी अशी आहा की आमकां रेव्हेन्यूक लागून आमकां खूब एफर्ट घालचे पडटा. हे रेव्हेन्यू घेतल्या उपरांत आमचे म्युन्सिपाल्टी हातभार लागता की तेंचो पेमेंट आनी कसली कामां ती करपाक शकता आमी तेच्या भितर. राज्य वेंचणूक आयुक्त म्हणून निवृत्त IAS अधिकारी दौलत हवालदाराक नेमला. शुक्रारा दौलत हवालदारान ताबो घेतलो. ताणे संत तुकारामाच्या अभंगाची देख दिली. याजसाठी केला होता अट्टहास. तेच उमेदीन फुडें वतलो, हवालदार उलयलो. ही एक अतिशय महत्वाची पोस्ट गोयच्या ॲडमिनिस्ट्रेशनातली आणि याच्यात माझं मोठेपणा नसून तो सरकारचं मोठेपणा. फक्त एक गजाल असा की अशा कॉन्स्टिट्युशनल पोस्टावर गोयच्या जनतेने म्हणपाक जाय की बाबा राईट जागेवर राईट मनीस येयलो. ते त्यांनी म्हणले तर ती म्हाका पोचपावती मेळटा. आणि पर्सनल लेवलवर तुम्ही म्हाका विचारले तर आता माझ्या दृष्टीने 400-450 वर्षापूर्वी एक संत तुकाराम म्हणून एक संत असलो, त्याचे एक वचन असलं, त्याचे एक्झॅक्टली म्हाका तशें फिलिंग आहे. तो म्हणता की याचसाठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिस गोड व्हावा. इतकेच म्हाका सांगायचे. सो हे थिंकिंग तुमचे येस. फोणेच्या मामलेदाराची सगळ्या तलाठ्याबरोबर दोंगर कापणेविशीं बसका. दोंगर कापणी चलता जाल्यार ते विशीं दर एकल्यान बेगोबेग बंद करचें म्हणून ऑर्डर. फ्लायिंग स्क्वॉडाक सांगून खंय गुन्यांवकारांचेर कारवाय करपाची. कुर्टी खांडेपार दोंगर कापणेची घडणूक उक्ताडार आयल्या उपरांत बसका. तलाट्याची मामलेदाराक कागाळ. सर, तुम्ही पयला आसतलें की ज्या पद्दतीन CMान सगळ्यांक आदेश दिल्लो आसा की हिल कटींग आहा ते गोंयभर बंद जावपाक जाय म्हणून, त्याच प्रमाणे आयज आमी पळयलें की एक प्रभुनगर एक 65/0 हांगासर एक हिल कटींग चालू आसलें, म्हणल्यार दोंगर कापून दवरलेलो आनी ती कंप्लेन हांकां पावल्या काय म्हणून गव्हर्मेंटाक पावल्या आमी पळोवपाक येयलें तेन्ना जो संबंदीत कुर्टी खांडेपार पंचायतीचो तलाटी आहा तेणें ह्या संदर्भात मामलेदाराक कंप्लेन केल्ली आसा आनी मामलेदारान ती कंप्लेन डेप्युटी कलेक्टराक धाडलेली आसा. पण आज खंय तरी एक सरकार जागो जाला, स्वता CMान सांगला की आतां आनी जागे जाल्या म्हणून, आनी जेंचे डिसिजन घेतला पळय न्ही शेवटी कोणाकूय ब्लेम कर, कोणाक तरी ब्लेम करपाकूच जाय. पण तरणाट्याकूय एकट्याकूच गट धरपूय हें सारकें न्ही. कित्याक खबर आसा, फ्लायिंग स्क्वॉडाची कित्याक आसा, तेंचे कडेन गाडी घोडो सगळें आसा, पुलीस आसा, सर्वेयर आसा. तलाट्या कडेन ते सगळें कांय आसना. तलाटी खंय भोंवता पळय न्ही ते स्वताच्या खर्चाचेर भोंवता. तरी तांकां कितें मानधन, पेट्रोल चार्ज कितें दिवचें. पण इल्लिगल हिल कटींग चलना पळय न्ही ते प्रत्येक तेंच्यांनी गांवागांवान वाड्यार वचून चॅकलिस्ट जावपा जाय. कितें जर तेजे कडेन सनर आसूं कितें आसूं, लेट देम प्रोड्यूस द डॉक्युमेंट टू द TCP. जर फाल्यां हांव जर इल्लिगल हिल कटींग करता, हांवें जर सनद घेतला न्ही जाल्यार हांव डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करतलो. हेंचें काम चॅकलिस्ट करपाचें, प्रत्येक चॅकलिस्ट जावपा जाय. 1.2 to 1.5 आसा पळय ते अलाउड आसा. तेज्या वयर 17 एज अंडर परमिशन घेवचें पडटा. जर कोणाक कितें करपाचें न्ही परमिशन घेवन तेजेनी करूं न्ही. आनी आयज एक मिटींग जाल्या मामलेदारा अंडर, तितूंत सगळे तलाटी आशिल्ले आनी तलाट्यांक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की हेज्यान फुडें जर फोंड्या भागांत थंय समज जर हिल कटींग जाता जाल्यार तलाट्यान रोखडीच एक्शन घेवची आनी मामलेदाराक कळोवची किंवा फ्लायिंग स्क्वॉडाक ते रोखडेच इमिडिएट काम बंद करचें असो आदेश फोंडेचे मामलेदार हांणी दिल्लो आसा. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक खबीर. जम्मू काश्मीरात आर्टिकल 370 रद्द केल्या उपरांत पहिलीच विधानसभा वेंचणूक. थंय वेंचणूक 3 पावंड्यार 18-25 सप्टेंबर 1 ऑक्टोबर 3 टप्प्यांनी वेंचणूक. 4 ऑक्टोबराक हरियाणा बरोबर निकाल. हरियाणाची वेंचणूक 1 ऑक्टोबराक CEO राजीव कुमारान सांगलें.
जम्मू काश्मीरात वेंचणुकेक कडक सुरक्षा, महाराष्ट्र झारखंड वेंचणूक नोव्हेंबरात। J&K में टोटल 87.09 लाख इलेक्टर्स होंगे, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट इक्वल 44.46 लाख मेल और 42.62 लाख फीमेल वोटर्स होंगे। डेट ऑफ पोल विल बी 18th of September and it's a Wednesday. Second phase would be on 29th of August and the statutory period of nominations and all. Poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October and everything would be over, bind up on 6th of October. एका दिसाचे सुटये उपरांत शेअर मार्केट परत ग्रीन। शुक्रारच्या सेशनात मार्केटाची सुरवात पॉझिटिव्ह जाली आणि क्लोजिंगूय टेक्निकल सपोर्टाच्या बरेच वयर पावले। निफ्टी 24,500 पार, सेन्सेक्स 1300 पॉइंट चढून 80,400 पार। सगळे सेक्टर पॉझिटिव्ह। खबरो इतल्यार सोंपता। प्रुडंटाक फॉलो करात। प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट। देव बरें करूं।